नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर आमची नदर आसा हे कार्यावळीत. आयज आमी नदर मारतात गोंयच्या उद्देगीक धोरणाचेर. गोंयचें उद्देगीक धोरण गोंयाक तारक काय मारक? नदर मारल्यार आमकां दिसता गोंयांत मायनींग, टुरिजम, फिशरीज हे कायमचे मुखेल उद्देग. सध्या मायनींग बंद आसा. टुरिजम कोरोनाक लागून फुडें कशें जातलें आनी ताचेर कशी परिस्थिती येतली हाचेर कोण उलोवंक शकना सध्या तरी. आनी फिशरीजची परिस्थिती तर आमी जाणाच. तर 2017 भितर गोवा सरकारान एक उद्देगीक धोरण जाहीर केल्लें. तातूंतल्यान स्मृतिशेष मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्ले तांणी सांगिल्लें ह्या धोरणांतल्यान गोंयांत सुमार 80% अनएम्प्लॉयमेंट पयस जातलो. म्हळ्यार सुमार 50,000 नोकऱ्यो आमी अवेलेबल करतले आनी फुडल्या 5 वर्सां भितर 25,000 कोटींचो इन्वेस्टमेंट गुंतवणूक आमी गोंयांत हाडटले. सद्या हाची परिस्थिती कितें आसा? उद्देग आनी आमचें उद्देग जगत आनी गोंयचो कामगार वर्ग खंय पावला तो ह्या उद्देगीक धोरणा कडेन कशे तरेन पळयता हाचेर आमी भासाभास करतले. आयज आमचे मदीं आसात बाब मांगेरीश रायकार, जे नॅशनल चेअरमॅन MSME आनी असोचेमचे, उद्योगपती आनी बाकीच्या उद्योग सल्लागार म्हणून तांचो अनुभव खूब व्हड आसा. दुसरे आमचे गेस्ट आसात बाब सुहास नायक. सुहास नायक हे एक वकील आनी कामगारांचे फुडारी. बाब कॉम्रेड सुहास नायक, तुमकां येवकार. आनी आमचे तिसरे जे आयचे गेस्ट आसात ते बाब दामोदर कोचकार, जे CSIA हाचे अध्यक्ष आसात. आमी सुरवात करुया बाब मांगेरीश तुमचे कडल्यान. हें गोंयचें जें धोरण आसा 2017 आमी जें उलयतात त्या धोरणाची फुडें कितें जालें हें कोणूच नकळो. तुमी मातशें सांगूंक शकतात? आमी मातशें एक फाटल्यान जर नजर मारली 2017च्या पयलीं 2012 जर आमी गेले, तुमकां खबर आसतली 2012 तें सरकार एकदम बहुमतान आयिल्लें आनी तेन्ना 30 जून 2012 ह्या दिसा हांव तेन्ना गोवा चेंबराचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी तेन्ना गोंयचें पयलें इन्वेस्टमेंट फोरम म्हणटा तें हांवें गोंयांत केल्लें. जवळ जवळ 250 एंटरप्रेनर्स, बरे म्हणजे नामनेचे एंटरप्रेनर्स, इन्वेस्टमेंट करपी उद्योजक हांगा आयिल्ले. तांकां सरकारान प्रॉमीस केलें की तुमकां 30 दिसां भितर एक उद्योगीक धोरण घेवन येता म्हणून आनी मागीर तुमी इन्वेस्टमेंट हाडात. पण अनफॉर्च्युनेटली 2012 ते 2017 मेरेन तें इन्वेस्टमेंट जें धोरण आशिल्लें तें येता येता उरलें आनी ताका लागून फुडें वचूंक पावलें ना. आनी आज अशी गोश्ट आसा की सगळ्यो स्टेटी कॉम्पिटिटीव जाल्ल्यो आसा. प्रत्येक स्टेट तुका आपयता, प्रत्येक स्टेट तुका कितें तरी नवें दिता, प्रत्येक स्टेट तुका ईज ऑफ डुईंग बिजनस फुडाराक व्हरता, फुडें व्हरता, रिफॉर्म्स हाडटा आनी त्या खातीर मागीर सगळे पळय जे उद्योजक आसा ते जंय पळय सोंपेपण जाता आनी थंय तांकां बरें वागणूक मेळटा थंय ते फट करून वता आनी थंय आपलो इन्वेस्टमेंट करता. म्हणजे तुमच्या मतान 2017 फुडें हें जावना काम? अजून पर्यंत तरी म्हाका तें जाल्लें दिसना. रिजन कितें जाणा, पॉलिसी सगळ्यो बऱ्यो आसता पूण ताजें इम्प्लिमेंटेशन करपाक खूब म्हणजे इट डिझायर्स लॉट मोर आनी ताका लागून कितें जाता की हें अर्दे पावण्यारूच उरता. आनी हाका लागून आमचे ऑन पेपर देर मे बी लॉट ऑफ युनिट्स वीच आर एप्रूव्ड पण त्यो कार्यवंती न आयिल्ल्या कारणान हांव तुमकां कित्या वयल्यान सांगता. हें फाटलीं 16 वर्सां जर आमी स्टॅटिस्टिक्स घेतली, कित्याक हांवूय एज्युकेशन संस्था कडेन निगडीत आशिल्ल्या कारणान टॅक्निकल एज्युकेशनांतले भुरगे जे भायर सरता 86% ऑफ दीज स्टुडंट्स आर गोईंग आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ गोवा. The reason being there is no opportunity. And why there is no opportunity? Because there is no investment happening. Why there is no investment happening and no new industries coming up? It is a matter to be discussed. सो ह्या पॉयंटाचेर म्हाका बाब दामोदर कोचकार तुमचे कडेन दिसता. आमी पळयलें मांगेरीश बाबाच्या मतान इन्वेस्टमेंट येना आनी ताका लागून एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना. आमचो इतलीं वर्सां फोकस आशिल्लो ट्रेडिशनल मायनिंगाचेर आनी टुरिजमाचेर. तुमी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीच्या असोसिएशनाचे अध्यक्ष. सरकारान असल्यो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आसा
तांकां वापरून एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाच्यो कितें स्किम्स आखल्यात आनी तुमच्या मतान हें उद्देगीक धोरण खंय वता तें तारक जालां काय मारक जालां? आतां एक गोश्ट म्हाका क्लियर करपा जाय तुमकां की हें धोरण आसा पळय तुमी म्हणटा 17 तें फक्त ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जाल्लें, अजून फायनल नोटिफिकेशन अजून ना. तुम्ही जर खंयच्या स्टेटीन आतां मंगेशान सांगला प्रमाणे सगळ्या स्टेटीचें आपापलें धोरण आसा. सो गोंया आतां खंयच्यो इंडस्ट्री आमी सोदतात, खंय आयले जाल्यार तांणी खंय वचपाचें हें सगळें धोरण फिक्स आसपा जाय. IPB म्हणून एक आमी हें चालू केली, सो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. तातूंत पयलीं CMान सांगलें, आतांच्या CMान सांगलें की 30 दिसां भितर तुमकां सगळेंच कितें जाय पळय परमिशन ती 30 दिसां भितर मेळटली. पण प्रॅक्टिकली हें कांयच जायना. हाका कारण खूब आसा. एक म्हणल्यार तशें सरकारचे मनान आसपाक जाय. मनान जर हाडलें जाल्यार तांकां जायना अशें कांयच आसना गव्हर्मेंटाक. पण कित्याक ह्या ना त्या कारणा खातीर ते मातशें तरी क्लियर ट्रान्सपरंट हें कांयच जायना. बेजिकली पळय ऑनलायन आतां तुमी पळयलां आसतलें आमचे ईज ऑफ डुईंग बिजनस 19 आशिल्लें तें 24चेर पावलें. तें 19 24 कित्याक आयलें, पयलीं आशिल्लें ते पॉयंट सिस्टम दिताले. ह्यो सर्विसीस जर ऑनलायन घाल्यो जाल्यार तुका डायरेक्ट पॉयंट मेळटाले. आतां पॉयंट सिस्टम बेस्ड ऑन द फीडबॅक ऑफ द इंडस्ट्री. आनी ते हातूंत कळटा की हें कमी जालां म्हणजे फीडबॅक इंडस्ट्रीचो बरोबर ना. हाका लागून आमी खूब आतां प्रयत्न करता ऑनलायन व्हरपाक, पण तरी पण जाय तसो पुश आनी सपोर्ट आमकां मेळना. पण हो सपोर्ट आनी तो पुश तुमी म्हणटात तो तुमकां सरकार कडल्यान जो अपेक्षीत आसा तो तुमकां मेळना. हाचेर जर आमी पळोवंक वतात म्हणजे सद्या आमी जशे रडरलेस बोट जाका म्हणटात, ह्या बोटीचें सुकाणू ना अशी आमची परिस्थिती जाल्या. आमचो ड्राफ्ट आसा पूण ती पॉलिसी जाग्यार ना. आतां हाचो परिणाम गोंयच्या ओवरऑल मंगेश बाबान सांगलां तशें 80% लोक भायर वता, 86% तो म्हणटा कामगार वर्गाचेर जाला. आतां गोंयच्या कामगार वर्गा भितर हाच्या विशीं एक व्हडलो असंतोश आसा. कारण लोकांक नोकऱ्यो ना, जांकां नोकऱ्यो आसा तांकां काडटात कारण उद्योग धंदे वेवस्थीत चलनात. दुसरो इश्यू आसा की कामगार वर्गाची संख्या ही बदलत वता. सर्वीस इंडस्ट्रीज आयिल्ल्या कारणान आमचे ट्रेडिशनल जे मायनींग इंडस्ट्री जे वर्कर आशिल्ले तांचे परस तांकां वेगळ्या पद्दती प्रमाणे वेगळ्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करचें पडटा. म्हाका सुहास बाब तुमचे कडल्यान जाणून जावंक जाय की कामगार वर्ग हाचे कडेन कसो पळयता आनी कामगार वर्गाची भुमिका हाचे बद्दल कितें आसा? बेजिकली रायट फ्रॉम द बिगिनींग म्हळ्यार जेन्ना मंगेश बाबान सांगल्या प्रमाणे 2012 ते इवन 2017 आनी ever since Mr. Pramod Sawant has taken over as the Chief Minister, let us be very frank that there is no concrete industrial policy in Goa. आनी म्हाका चड खुशाल I am very happy that Mangiresh Bab and also the present head of GSI has frankly put forward that draft policy आसा पूण ती अजूनही फायनलायज जाल्ली ना. पूण हाजो परिणाम असो आसा की गोंयांत जी इंडस्ट्रियल उदरगत जावपाक जाय आसली दॅट हॅज नॉट हॅपन. आनी ताजो परिणाम हांवें पळयला की नो न्यू इंडस्ट्रीज हॅव कम टू गोवा फॉर लास्ट 5-6 years. आनी ज्यो इंडस्ट्रीज आसा त्यो इंडस्ट्रीज आर स्ट्रगलिंग बिकॉज मोरलेस आमी पळयलें जाल्यार देर आर 20 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स इन गोवा. तातूंतल्यो चडश्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आर डेड. यू गो टू कुंकलीम, हार्डली वन इंडस्ट्री or 1 or 2 industries you will find. You go to Tuyem, 1 or 2 industries. You go to दत्तवाडी, जे आशिल्ले ते सगळे बंद जावन गेल्यात. सो ऑल दीस इंडस्ट्रीज आर सीक इंडस्ट्रीज. न्ही, म्हाका दुसरो थंय प्रश्न पडटा. ह्यो सीक इंडस्ट्रीज हाजो अर्थ आमचें डायरेक्शन रॉंग आशिल्लें की कसल्यो टायपच्यो इंडस्ट्री हाडप हाचेर आमी चुकल्यात, वा आमची ओवरऑल पॉलिसी आसा म्हणजे आमकां खबरूच ना कितें चल्लां जें येता तांकां आपोवया. आमची एक ठोस अशी पॉलिसी ना खंयच्या सॅक्टराचेर आमी फोकस करतले, खंयचो सॅक्टर आमी वाडयतले आनी खंयच्या सॅक्टरान आमकां ग्रोथ दिसता. आमी फकत मायनींग गेले आतां सद्या आमी टुरिजम करीत आसा. सो आमचो फोकस खंय शेणला मंगेश बाब? तुमकां एक सांगता, गोंयचे बद्दल तुमी जर बारीकसाणेन पळय जाल्यार गोवा इज अ युनीक स्टेट. युनीक स्टेट म्हणजे कशें, वी डू नॉट हॅव एनी रॉ मटेरियल बँक हियर.
रॉ मटेरियल बँक नाशिल्ल्या कारणान खंयची इंडस्ट्री जर घालतले आनी तातूंत जर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जाल्यार ताजे लॉजिस्टीक कॉस्ट पळय जो आसा तो डबल जाता आनी तो ताका परवडटा काय ना हें आमकां पयलीं पळोवपाक जाय. पयली गोश्ट म्हणजे आमकां रॉ मटेरियल भायल्यान हाडचो पडलो, हाडटकीच आमी हांगा तो कन्वर्ट केलो, व्हॅल्यू एडिशन केलें. तो जर भायर व्हरतलो परत ताका गोंयान काय मार्केट नासतलें, कित्याक गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल प्लेस, जस्ट 15 lakhs म्हणटा आमी, पूण तातूंतले 30% आमचे भायर आसा. तर तितलो आमचो उठाव जायना हांगा प्रोडक्ट्साक आनी ताका लागून ताका भायरूच मार्केट सोदचें पडटा. अशें करून ताका डबल लॉजिस्टीक कॉस्ट जाता ताजो. आनी हें सगळें जातकीर तुमी एक गोश्ट लक्षांत घेवं जाय की ताका प्रॉफिटेबिलिटी कशी उरतली ती एक जाली. दुसरी म्हणटकीर आमी एन्सिलरी जर आसत जाल्यार सर्वायव जावंक शकता, पूण ताका एक मदर इंडस्ट्री गोंयान आयिल्ली जाय. आनी ती मदर इंडस्ट्री कसली जाय तर ती पोशक अशी जाय, म्हणजे जी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतली, पोल्युशन करची ना, अशें सगळे तरेन आमकां एक साधक अशी आमकां इंडस्ट्री जाय पडटली. पूण अशे तरेचे इंडस्ट्री जर हांगा येतले जाल्यार त्याच तरेचे आमकां ईज ऑफ डुईंग बिजनस म्हणटा ते हातूंत एकूच मिनीट हांव एडिशनल घेता तुमचे कडेन. आमी गव्हर्मेंटाचें धोरण बरें आसा की सगळें डिजिटलायज करप, ताका लागून गव्हर्नन्स बरें जावप, पण तातूंत ज्यो आडखळी आसा त्यो पयस करपाक कोणूच फुडें सरना. एक गजाल तुमकां सादी सांगता, हांवें अपलोड केलें, अपलोड करतकीच तें पळोवपाक कोण पळय ऑफिसर बसला ताणें तें पळोवन ताजो रिपोर्ट घालचो पडटा थंय. तो रिपोर्ट घालपाक घालिना, तो रावता थंय. म्हणजे हांव कित्या खातीर रावता हाका क्वेश्चन मार्क व्हडलो. म्हणटकीर हातूंत ही जी आडखळ आसा असल्यो आडखळी काडीत जर जाल्यार खुबश्यो गोश्टी मेकळ्यो जावंक शकता, पूण त्यो जावंक पावना. ह्यो आमी जर करूंक घेत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे सुरळीतपणां येवंक शकता. आडखळी म्हणटकूच आतां गोंयान एक कल आसा की प्रत्येकाक गव्हर्मेंट जॉब जाय, प्रायवेट जॉब उणे जाल्यात. सो कोण जर आपल्याक गव्हर्मेंट जॉबाचो पॅरलल अशें कोण जर इन्कम मेळयतलो किंवा कितें तरी लायफान एचीव करतलो जाल्यार ताका बिझनेस करपाची एक उमेद आसता. बिझनेस करपा फाटल्यान, उद्योजक जावपा फाटल्यान एक प्रेरणा अशी पडटा, ताका जाय तसो सपोर्ट जायचो पडटा. आतां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बद्दल जर आमी उलयता तेन्ना कितले नवे भुरगे इंडस्ट्रीज सेटअप करपाक येता, कितल्या लोकांक आपणें बिझनेस सेटअप करचो दिसता, आनी थंय परिस्थिती कशी आसा दामोदर बाब? हय, आतां पळय नवीन बिझनेस सुरू करताले. आतां हांवें बी आय एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर. त्या वेळार कितें आशिल्लें, आमकां चान्स तरी आशिल्लो. हांव सांगपाक सोदतां, JIDCन म्हाका फर्स्ट टायम प्लॉट मेळ्ळो पळय, कांयच कटकट जावंक नाशिल्ली म्हाका. हांवें फक्त दाखयलें ताका प्लॅन दी आनी एक पयसो कोणाक दिनासतना हांवें इंडस्ट्री काडली. पूण आतां त्या गोश्टीक म्हाका सांग, कोणूय जर नवो भुरगो जर स्टार्ट करतलो ताका इतल्यो उठाबश्यो काडच्यो पडटा. पयलीं सद्या ताका चान्सूच ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन प्लॉट मेळपाक. कित्याक हांच्यांनी पॉलिसी अशी करून दवरल्या की कोण पयलींचे आशिल्ले तांकां पॉयंट आहा तांकां हेंच मेळना. सो हांवें लास्ट टायम सांगलेलें एटलिस्ट 20% तरी तांकां जागे आमी हें करून दवरया. नाजाल्यार आनी एक आयडिया आशिल्लें कितें की प्लग एंड प्ले टायप एक बिल्डिंगूच बांदून दिवपाची, तातूंत इन्फ्रास्ट्रक्चर, पावर, वॉटर सगळें दिवपाचें. आनी बारीक बारीक जे युनीट करपाक सोदता पळय, कोणाक बारीक आयटम करून जर एक्सपोर्ट करपाक नाल्यार दुसऱ्या भायर पासून धाडपाक जाय जाल्यार ताका इजिली वचून ताका घेवंक मेळपाक जाय. हांव एकूच मिनीट घेता की गोंयचे पळय भुरगे आसा तांचो कल खंय आसा हाजें आमी पयलीं स्टडी करपाक जाय. बेजिकली आमच्या भुरग्यांक हार्डवर्क नाकात, तांकां कशें आसा की सॉफ्ट जॉब्स, आनी तातूंत चडांत चड गव्हर्मेंट जॉब्स मेळत जाल्यार ते सॅटिस्फायड. तर सॉफ्ट जॉब्स कसले तर लॉजिस्टिक्स, बँकिंग जॉब्स किंवा क्लॅरिकल असल्या तरेचे. म्हणजे ताका लागून सर्वीस इंडस्ट्री ही आनी लॉजिस्टीक इंडस्ट्री ही गोंयांत पोशक आसा. ताका हे दिवपाचें आमी मांगरीज आय एम नॉट एग्रींग टू दॅट. सी हांव पासून पळय गोंयांत कश्ट करपी लोक आसा. तुवें जर पळयलें न्ही, दुबय नाल्यार भायल्या गांवांत वचून लोकांनी सपोर्ट जाय, कळ्ळें तुका न्ही. म्हाका हाजेर सुहासा कडल्यान उत्तर जाय, कित्याक तो कामगारा मदीं वावुरता, कामगार संघटना मदीं काम करता. गोंयांत आमकां दिसता की मायग्रंट लेबर खुबशे येतात आनी ते कामाच्या आशेन येतात. मायग्रंट लेबर जे येतात, सद्या कामगारां भितर परिस्थिती कशी आसा, म्हणजे खंयच्या सेगमेंटा भितर जेन्ना तुमी ऑर्गनायज कामगार म्हणटा किंवा अनऑर्गनायज कामगार म्हणटा, कामगारांची संख्या खंयच्या सेगमेंटान तुमकां चड दिसता आनी खंयच्या कामगारां मदीं असंतोश तुमकां चड दिसता? सुहास बाब, बेजिकली कितें जालां गोंयांत, मांगिरीश बाबान म्हटल्या भशेन की
देर इज अ परसेप्शन की गोंयचो कामगार जो आसा तो हार्ड काम करूंक सोदिना, बट दॅट इज नॉट द केस. गोंयांत गोंयचे भुरगे आयज UK वता, आयज युरोपाक वता, आयज शिपार वता, आयज गल्फ कंट्रीन वता, आनी दे आर डुईंग हार्ड वर्क. नाव वाय दे आर डुईंग दीस? बिकॉज दे आर नॉट गेटींग अ गुड गेनफूल एम्प्लॉयमेंट इन गोवा. म्हणजे शिकून भायर आयलो, आतां IT इंडस्ट्री म्हणत तुमी, IT इंडस्ट्रींतल्यान जावं इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान जे भुरगे भायर सरता तांकां गोंयांत जॉब ना. दे आर गोईंग आयदर टू हैदराबाद, दे गो टू बँगलोर ऑर somewhere else. So this is the case where every Goan, educated Goan is facing the problem, and government has not come out clean on this. They have not been able to provide any gainful good jobs to Goans, because IT industry करता अजूनही करूंक ना. Pharma industries are there, but there also the lot of restrictions have come because of the foreign policies of our central government. ल्हानशें एग्जाम्पल दिवप म्हणल्यार जे आमी पॅरासिटामॉल करताले ते पॅरासिटामॉलाचे रॉ मटेरियल चायनांतल्यान येताले. मदीं कितें जालें, चायनान तें धाडपाचें बंद केलें. Then Europe opened up their doors for Chinese companies, and now Indian companies are facing the problem, the stiff competition. So this kind of policies, where the central government policies are there, they are hampering the industrial growth in overall country, not only in Goa. आता पळय, म्हज्या कलिगान सांगलें की एक गोंयचो भुरगो वॉन्ट्स टू सेट अप एन इंडस्ट्री इन गोवा, वेदर ही वील गेट अ प्लॉट. GSIDC ताका प्लॉट दितले, व्हेरी डिफिकल्ट, बिकॉज देर आर सो मेनी स्पोक्स इनवॉल्ड, सो मेनी इश्यूज आर इनवॉल्ड की तुवें हाका मेळपाक जाय, तेका मेळपाक जाय, हांगाच्यान ते क्लियर जावपाक जाय, तूं त्या चेअरमॅनाक मेळूंक जाय, आनी कोणाक मेळूंक जाय. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. न हे तुजें म्हाका मान्य आसा, कित्याक तुवें म्हणलेलें तशें की इम्पॅडिमेंट्स खूब आसा, पूण त्याच बरोबर तुवें पयलीं मेन्शन केल्लें की इंडस्ट्रियल युनिट्स आमच्यो सगळ्यो एम्प्टी पडिल्ल्यो आसा. मागीर आमी ताजे कडेन कशें पळयतात हाजी उत्तर आमी घेवया, पूण ताजे आदीं घेवया एक ल्हानसो विसव. आमी मेळटले परत ब्रेका उपरांत. पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार आणि परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी भासाभास करतात एका म्हत्वाच्या विशयाचेर, गोंयचें उद्देगीक धोरण गोंयाक तारक का गोंयाक मारक. हाचे आदीं आमी ब्रेका पयलीं आमी खुबश्यो गजालींचेर चर्चा केल्ली. तातूंतल्यान अशें एक निश्पन्न जाल्लें की हें जें धोरण आसा ताका एक निश्चित अशी दिशा ना, आनी दिशा नाशिल्ल्या कारणान सगळे कडेन सावळा गोंदळ चालू आसा. आतां हातूंत कामगारांचे प्रश्न आसात आनी जे उद्योग स्थापन करूंक सोदतात तांचेय प्रश्न आसात. ब्रेकार वचचे पयलीं आमी उलयताले की कोण गोंयकार भुरगे कशे गोंयांत काम करूंक तयार नात आनी भायर वचून ते काम करतात. हो एक खूब काळ पर्यंत चलिल्लो आमचो एक प्रश्न, आनी हाजेर खूब चर्चा जाल्ली आसा. सद्या दुसरी गजाल आसा की इंडस्ट्रियल युनिट्स थोडी बंद आसा आनी थोडी चालू आसात. जी बंद आसा तांची संख्या प्रचंड आसा. सो त्या युनिटा भितर जे नवे भुरगे कोण इन्वेस्ट करूंक सोदता, नवे तरणाटे इन्वेस्ट करूंक सोदता, तांकां थंय संद कित्याक दिना? कारण सरकाराक खबर आसता की युनिट्स बंद जाल्लीं आसता, ती परती सुरू जावची ना. तांचे मुखार आडमेळी घालचे परस ह्यो वाटो सरकार कित्याक त्यो करून दिना? मांगिरीश बाब, तुमकां कितें दिसता? ताका वांटो दिवपाक शकता, वांटो दिवचे बी, आनी आमचे एंटरप्रेनर ना अशें ना. एंटरप्रायझींग लोक भुरगे आसा आमचे कडेन. पण कितें आसा, ही तुमी आतां आमी आत्तां पयलीं पळय इम्पेडिमेंट्सा बद्दल उलयल्ले, ते इम्पेडिमेंट्स इतले वाडिल्ले आसा आज की तो भितर सरतना मागीर ताका फ्रस्ट्रेशन येता की हांव कित्याक भितर सरला काय हांगा म्हणून. आनी हे जर इम्पेडिमेंट्स काडून उडयले जाल्यार, आनी एक सुसूत्रताय हाडिल्ली की तो सगळीं आतां ताजी बाबा कितें रेजिस्ट्रेशनां आतां दामोदर बाबान सांगलें तशें 30 दिसां भितर जावंक जाय म्हणत, जाल्यार 30 दिसां भितरूच बाबा ताका मेळ्ळी. जाल्यार ताका एक उमेद येतली आशिल्ली फुडें वचपाक आनी फुडें काम करपाक. हांगा कितें जालां, कन्स्ट्रक्टीव ताजो पळय टायम आसा, जो खरोच ताजो ताणें कन्स्ट्रक्टीव हाका घालूंक जाय, तो ताजो जर गव्हर्मेंटाच्या हांच्या फाटल्यान धांवन जर गेलो जाल्यार ताका मागीर तें नाका जाता, धंदो थंयच उरलो. अशे तरेन ताजी वाताहत जाता. दुसरी एक तुमकां एकूच मिनीट घेता हांव ताजी, की ह्या धंद्यान कितें आसा, दोन टायप आसा. एक मॅन्युफॅक्चरींग, एक सर्वीस इंडस्ट्री. इंडिया इज गॅलोपिंग विथ सर्वीस इंडस्ट्री रेदर दॅन मॅन्युफॅक्चरींग. आतां कितें आसा, हे मॅन्युफॅक्चरींगूय वाडचें म्हणून गव्हर्मेंटान नव्यो नव्यो स्किमी हाडल्या. आत्तां हांणी सांगलें तशें पॅरासिटामॉला खातीर तांणी गव्हर्मेंटान स्कीम हाडल्या, इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट
आणि स्पेशली फॉर फार्मा दे हॅव गिवन ह्यूज इन्सेंटिव्स आणि इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट झोन्स म्हणून तयार केल्या. वाय अवर स्टेट इज नॉट आस्किंग फॉर वन इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट झोन वीच वूड एनेबल. कित्याक तुमकां याद आसा 1993-94 जेन्ना आमकां हांगा इन्कम टॅक्स हॉलिडे मेळ्ळी तेन्ना घोग्यांनी इंडस्ट्री हांगा आयल्यो. तश्यो जर हांगा एक इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट झोन जर आयलो जाका ह्यो सगळ्यो सुविधा दितात जाल्यार कितलेशेच हांगा इन्वेस्टमेंट येवपाक हांगा सोंपेपण जातलें आशिल्लें. तुम्ही दामोदर बाब तुम्ही एक संघटनेचे प्रतिनिधित्व करता. एज एन ऑर्गनायज बॉडी तुमची सरकारा कडेन ह्या बद्दल कशी भासाभास जाता? तुम्ही तांचे कडेन सजेशन दितात वा तुमचे ते सजेशन्स आयकून घेतात अशी परिस्थिती आसा काय तुमचें मत तांकां पडिल्लेंच ना तुमच्या मता बद्दल? ना तशें हांव म्हणपा ना. खुबश्यो गोश्टी जाग्यार पडल्याय बी आतां, पण गोवोरमेंटाकूय थोडी रिस्ट्रिक्शन आसता. पळय म्हजें म्हणणें कशें आशिल्लें, जे गोवोरमेंटा कडेन आमचे डायरेक्ट इंडस्ट्रीचें कम्युनिकेशन येता पळय, सो लायक फॉर एग्जाम्पल IDC, EDC हे सगळे हेड आसा पळय, चेअरमॅन आसा तो इंडस्ट्री बॉडींतलो कोण तरी आसपाक. इफ दीज युनिट्स हॅज टू रन प्रोफेशनली जाल्यार पॉलिटिकल मनीस जर तुवें ताच्या हेडार दवरलो इनचार्ज जाल्यार तुका पळय जाय तशें जायना. ताची हें फोकस दुसऱ्या गोश्टीर आसता. सो फोकस जर इंडस्ट्री ग्रो करपाक जाय जाल्यार IPB, IDC जे इंडस्ट्री रिलेटेड आसा पळय थंय तुवें प्रोफेशनल मनीस हाडपाक जाय. थंय पॉलिटिकल लुटबूट जावपाक जायना. सो गोवोरमेंटाचें इनवॉल्वमेंट आसपाक अप टू द पॉलिसी, बिकॉज दे आर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द स्टेट. सो तांकां स्टेटाक कितें आहा तें लक्षांत घेवन ताणें सांगपाचें. पण डे टू डे फंक्शनींग आहा पळय हें प्रोफेशनला कडेन सोंपोवपाक जाय. आतां हेड जर तुजो पॉलिटिकल आसलो जाल्यार सगळ्यांक इफेक्ट जाता. सो दीस इज वन ऑफ द थिंग. एक्झॅक्टली. मागीर तातूंतल्यान दुसरेय प्रश्न निर्माण जाता. हो हेड आसा तो पॉलिटिकल फेवरेटिजम करता, तातूंतल्यान आपल्या जाय त्या मनशांक जाय तशी कामां दिता. म्हणजे एम्प्लॉयमेंट साकून ते इन्वेस्टमेंट करून तशें म्हणपाक शकना हांव. पूण कितें जाता पळय तो आतां सपोज आमी जर एक सिस्टम घालपाक सोदली ऑल ट्रान्सपरंट करपाक, ते आडमेळे हाडटले कित्याक तांकां ट्रान्सपरन्सी नाका. ट्रान्सपरन्सी जाल्यार तांचो इनवॉल्वमेंट तांचो हें आसा पळय तें कमी जातलें. एक्झॅक्टली. पण हाजे भितर सफरर कोण? हाजो भोगता हाजी फळां कोण? एक तर इंडस्ट्री भोगताच, पूण त्या भायर म्हजे कोतान दुसरी एक आमचे व्हडलो जो सेगमेंट आसा कामगार. फूल कामगार सगळ्यांक एफेक्ट जाता न्ही. आतां पळय ती पयलींची इंडस्ट्री जर सक्सेसफुली फुडें वचना, दुसरो फुडें सरपाक सोदिना. दुसरो फुडें सरपाक सोदिना. एक्चुअली पळय मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट जर तुवें पयले कंट्रीनी जाल्यार मायक्रो युनिट करता. बरोबर. 6.3 इंडस्ट्रीज MSME भितर 94% मायक्रो युनिट्स, 5% स्मॉल आणि 0.57 to 6% तुझे मिडियम आसता. सो हे मायक्रो युनिट कितें आसता 10 जाणांक 15 जाणांक अशें घालून ते बारीक युनिट करता. तांचे इन्वेस्टमेंटूय चड आसना. बट देर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आसा पळय टोटल पॉप्युलेशनाचें वर्किंग पॉप्युलेशन आउट ऑफ वीच 50% आर एम्प्लॉयड इन मायक्रो युनिट्स. बरोबर. म्हाका याद जाता. पूण हाजेर म्हाका याद जाता की खूब फावट अशें 20-21 वर्सां फाटीं अशें म्हणटाले की ना गोंयान इंडस्ट्री येना, गोंयान इंडस्ट्री टिकना कारण कामगारांचो प्रॉब्लेम आसा. कामगार वचत ते संप करतात, मोर्चा करतात, हे करतात आनी बंद उडयतात. सद्या थंय इनफ्लोच ना, इंडस्ट्रीज येना. तो कामगाराची चळवळ आमकां गोंयांत मातशी थंडावल्ले भशेन दिसता. सो कामगार वर्ग जेन्ना हाजे कडेन पळयता की कसले टायपच्यो इंडस्ट्री आसा, खंय आपल्याक एम्प्लॉयमेंट मेळचो, कित्याक खुबश्या कामगारांची परिस्थिती आसता की ही फॅक्टरी सोडून थंय सोडून थंय खंय काम मेळटा थंय कामगार वता. सो तुमी एज ट्रेड युनियन सुहास बाब तुमी सरकाराक हाजेर कितें सांगूंक सोदतात? See, to conclude, what I will say is that government has no policy, industrial policy for Goa. अजून तरी ना कॉन्क्रीट, आणि ते आमकां कांय दिसची पडना. ताचो परिणाम असो जाला की मायनिंग इंडस्ट्री हॅज सफर्ड ऑलमोस्ट thousands of dependents आणि शेकड्यांनी कामगार जे असले they have lost jobs, they are unemployed. बरोबर. They are now reeling under huge loans. Pressure असा सारको. Once upon a time Goa was booming because mining was there. Foreign exchange येताले, बाकीचे revenue जातालो generate. That has gone. If you go to those 7-8 constituencies you will feel that thing. आता दुसरो एक परिणाम झाला की दिस कोविड हॅज हिट द हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री.
आणि बिकॉज ऑफ कोविड फ्रॉम 2019 टील डेट ऑलमोस्ट कमीच कमी 10,000 तरी एम्प्लॉयमेंट लॉस जाला इन हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री. अँड सम हॉटेल्स लायक टॉप हॉटेल्स what they have done, they are paying 50% wages, and from January till now they are paying 50% wages and basic day by day. So तुझ्या हातीन 5,000 बी पडटा. How to survive and how to cope up with your daily needs, this is also a problem. ना वो म्हाका इम्पॉर्टंट प्रश्न तुवें हांवें विचारचे पयलीं तुवें म्हजें उत्तर दिलें म्हाका. आय वॉन्टेड टू नो थंय म्हणजे ओवरऑल हॉस्पिटल इंडस्ट्री भितर इज इट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बिकॉज द रेवेन्यू इज नॉट कमिंग ऑर इट इज बिकम अ प्रॅक्टीस. पण तुवें ताजें उत्तर म्हाका दिलें. लास्ट आमचे कडेन 2 मिनटां आसा. मांगिरीश बाब, क्वीक कमेंट म्हाका तुमचो ह्या 2 मिनटां भितर की आमी फुडें खंय पळोवपाचें, वे वी शूड लूक फॉरवर्ड टू. We should change our attitude. The government should be forced to adhere to the views of the industry. कित्याक इंडस्ट्रीचो व्यू जर आयकून घेत जाल्यार तांकां लागून दुसरो इन्वेस्टमेंट भितर येवपाक तुमकां सुविधा जातली आनी त्याच बरोबर आमच्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावंक शकतलें. बँक्स आर देर टू फ्लश्ड with funds to give money, but there is no taker here today. So let us make a conducive climate for new investments to come in. दामोदरराव तुमी. आतां हांव कितें म्हणटा, आतां हे प्रत्येक फावटी इलेक्शन येतकच ते म्हणटा फुडें आमी करतले. सो ह्या गोश्टीचो सगळ्याच कोणूय येवन इलेक्ट जावन ह्या गोश्टीचो सगळ्यांनी आढावो घेवचो की आतां मायनींग बंद जाल्यार ट्युरिजमूय सारकें ना. सो इंडस्ट्री जे सपोज धोरण केलें जो नॉन पॉल्युटींग आसा, चड पावर सप्लाय करना, तसल्यो इंडस्ट्रीक प्रमोट करपाचें आनी त्या खातीर सगळे डिपार्टमेंटान आमचें जें सजेशन आहा पळय त्या प्रमाणे जर यूज केलें सजेशनां जाल्यार इट्स नॉट अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. हे लोक गोंया येवपाक सोदता अशें ना की खंयच्या, कित्याक बाकीचें एटमॉस्फियर बरें आसता न्ही गोंया येवपाक. खरें इज ऑफ डुईंग बिझनेस. म्हाका सुहास बाब तुमचो कन्क्लुडींग रिमार्काचेर. सी कोणी पॉलिटिकल पावरान येवं खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी, बट दे शूड हॅव अ विजन टू डेवलप गोवा, and to bring and to make Goa self-sufficient, because we cannot live on loans, borrowed money, central help. We have to be self-sufficient, and तें जर जातलें जाल्यार गोंयचे जे उद्योग धंदे आसा ते सेल्फ सफिशियंट जाय, ते रिवायव जावपाक जाय, मायनींग रिवायव जावपाक जाय, टुरिजम रिवायव जावपाक जाय, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री रिवायव जावपाक जाय, एडव्हेंचरस इंडस्ट्री आसा ते रिवायव. सो क्रिएट जॉब्स. सो क्रिएट जॉब्स आणि रिवायव जावपाक जाय. पण हाजे फाटल्यान तांणी सगळ्यांत तुमी तिगांयनी एक म्हत्वाचो विशय मांडलो आनी म्हत्वाचें डायरेक्शन दिलें ते म्हणजे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हाजे खातीर एक विजन आसचें पडटा. विजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आमचें विजन जें आसता तें निमाणें पेपराचेर उरता, तें प्रॅक्टिकली ग्रावंड लेवलाचेर पावना आनी ताका लागून हे सगळे प्रॉब्लेम जाले. हातूंत खुबशे इम्पेडिमेंट्स आसात, ब्युरोक्रेसी आसा, पॉलिटिशियन्स आसा, प्रत्येकाचो एक एक वांटो आसा. पूण सद्या आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना आमकां दिसता आमी आमचें जें उद्देगीक धोरण आसा तें गोंया खातीर पोशक ना आनी आमचें उद्देगीक धोरण आसा काय ना होच एक सद्या प्रश्न आसा. तुमी सगळे आयले, ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर म्हत्वाचे आपले विचार मांडले. तुमचे विचार आयकून हातूंत कितें तरी बदल घडटलो अशी आमी आस्त बाळगुया. तुमकां परतून एकदां दिनवास आनी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.